सगळ्यांक नमस्कार। आज एक स्पेशल रेसिपी घेवन आयले हांव। आमगेले यंगस्टर्सांगेले पूर जनाले भारी फेवरेट जावन आशिल्ले कडग्याचे कबाब। कडगे कबाब भारी रुची कशें करचें म्हण पळय। कडगे हांव चिकी पातळ करून हडोड फोड करून शिनून घेता आनी ताका मीठ घालून स्टीम करून घेता, म्हळ्यार उब काडून घेता। शिजोवची न्हय, कुकरांत नी घालून शिजोवची न्हय, जस्ट स्टीम करून काडचें। स्टीमर स्टीम केल्यार लायक जाता। आता ते उब काडून घेतिले कडगे पीसस पुरा हांव एक व्हड आयदनां घालून घेता आनी हाका पुरा आमी पिट्टी घालू आसा। फस्ट हांव 2 टेबल स्पून चण्या पीठ घालता। चण्या पीठ घालतरी आतां कॉर्नफ्लोर घालू आसा का तेची चमच्यान तेच टेबल स्पून यूज करून 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर घालता। आतां पक्कन एक चमचे एकड तेकड जाल्यार एक चमचे कॉर्नफ्लोर आसा म्हण जाल्यार कांय तोंदर ना, मेजरमेंट एकड तेकड जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना। आतां 2 टेबल स्पून तांदळा पिठी घालता। आतां हें 2 टेबल स्पून म्हळ्यार हांव हांगा काडलेले कडगे पड्याक इतले पावता। तुम्ही कितले काडटा पळय ताकोंदून चड उण कोरयेत। आतां आनी मसालास घालता। आतां हांव 1 चमचे हळदी पिठी घालला हांगा आनी मिरसांगे पिठी हांव 3 चमच्यान मिरसांगे पिठी घाला। इता म्हळ्यार ही मिरसांगे पिठी भारी तीख आसा, तुमकां जावका जाल्यार चड उण कोरयेत। आनी कसुरी मेथी घाली आनी 2 टेबल स्पून धंय घाल्ला हाका। आतां करबेव वापरलो, लायक फ्रेश करबेव वापरलो घाल्लो आनी हाका घालचे आलें आनी लसूण क्रश केलेले। जाय जाल्यार तुमगेले आलें लसूण पेस्ट आसल्यार तेवूय घालयत। हांव क्रश करून घालचे, ते एक फ्रेशनेस विंगड आसा। आतां पुरा मिक्स करचें। त्यामुळे आमी ऑलरेडी धंय घाल्ला प्लस हें स्टीम करून काडला, उब काडला न्हय, ताका थोडी उदका पयश आसता आनी हें धंया पयश म्हणटना ते पावत बायंडिंगाक पक्कन हें पावनी वय म्हण जाल्यार एक थोडेच उदक म्हळ्यार एक 2 चमचे उदक घालून लायक करून बायंड जावन येवका आमी घाल्लेलें पीठ। आतां हांगा चिके पीठ उणी दिसता वय म्हण जाल्यार जाय जाल्यार आमकां खंयचें पीठ जाय जाल्यार मिक्स करूं। आतां हांव घाल्लेलें हदस सांगा, म्हाका आतां घालचें पडना। हांव एक 4 चमचे उदक घाला, तितले भितर म्हगे लायक बायंड जावन आयलें। हांगा तेल लाय तापील तेल्ला भितर हुनाची कबाब सोडचे। व्हड उजार फस्ट सोडून घेवचे। आतां म्हळ्यार शिजूक आसलें ना, ऑलरेडी आमी ते स्टीम करून काडला देखून फस्ट तेल्ला भितर हे कबाब पुरा घालतरी उज्जू चिकी सान करून दिवका, मिडियमार दवरका आनी एक सायड भाजून गेले कुडले पुराय परतून घालचे। तशी 2 सायडय लायक करून तोळून घेवचे। शिजच्या मस्त वेळ ना, ओटू एक 3-4 निमिष भितर आमगेले कबाब रेडी जाता। ऑलरेडी भितर पुरा कुकड आसता, भायल्यान एक क्रंची जावन आयला जाल्यार आतां हें तोळून काडटना कसो परंबोळत गोतसो। त्यामुळे आलें लसूण प्लस आमगेले कसुरी मेथी आनी करबेव पुरा घाल्ला देखून हाजी एक फ्लेवर विंगड भारी लायक परंबोळ येता। पण उनाची कडग्याचे कबाब आमगेले रेडी जाले। आमगेले पुरा यंगस्टर्स चेडवांक भारी इश्ट जाता म्हण लेगता हांव। पण तुमकांय पुरा जनाक इश्ट जाले वय म्हण जाल्यार कमेंट सेक्शनात तुमगेले व्यूज घालचे विसरू नकाची। अशी एक बॅच बाय बॅच आमगेले कबाब्स तोळून काडचे। कितले भारी चंद दिसता पळयाची, खावच्या काय तितले टेस्टी। तुम पूरा जन ट्राय करून पळयाची आनी आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जनाय लायक कराची, शेअर कराची आमगेले व्हिडिओज आनी सबस्क्राइब कराची आनी तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पूरा जनाक सांगाची आनी आमकां सपोर्ट कराची। सगळ्यांक धन्यवाद।